माकाबेच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. समृद्धीच्या मुखेल शास्त्रामदलो उतार पिरायेचो आनी पळोवपाक रूपवंत एलियाजार नांवाचो कोण एकलो आसलो. ताणें दुकराचें मांस खावचें म्हूण आपलें तोंड उगडूंक ताका बोळ कोत्तालें. पूण लोचयेन जिवचे सुवातेर ताणें मानान मरूंक येवजिलें आनी आपकुशीन वळवळ्यांच्या जाग्यार वचून तो फुडें सरलो. आपल्या जिवाचो सैमांतूच मोग आसा तो लेगून विसरून आदारलेलें आसा तें सोडूंक धीर घेवंकूच जाय म्हूण समजतात. ताचे भाशेन ताणें मांसाचेर थिंपी उडयली. हें अधर्मी योजनाचें येवजणपण चलयतल्यांनी ताचे भोव आदले इश्टागतीक लागून ताका कुशीन काडलो आनी ताणें खावं येता तसलें खंयचेय तरेचें आपणेंच रांदलेलें मांस हाड म्हूण सांगलें आनी राजान घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणें योजनाचें मांस खातले भाशेन दोंग घे म्हूण ताका भूत दिली. तांचे भोव आदले इश्टागतीच्या बोळेपणाचो फायदो काडून ही कोरणी ताका मरणांतलो वाटायतली आसली. पूण ताचे वर्सांक सोंपता आनी ताचे म्हातारे पिरायेचो मान राखता तसलो निश्चय घेवन आनी ताचे पिकलोले केंसाक फावो त्या माना खातीर आनी भुरगेपणांत तावन सारलोले ते देखीवन जिवीत मनांत दवरून आनी चड करून देवानूच स्थापलोल्या पवित्र कायद्याक लागून ताणें सोबेमाजार भावार्थ दाखयलो आनी आपणाक जाता तितलो बेगी पातालांत धाडात म्हूण ताणें सांगलें. ताणें म्हणलें, असलो दोंग म्हजे असले पिरायेक सोबना आनी 9 वर्सांचे पिरायेक एलियाजार पोरक्यांच्या जिविताचो चाली रिती मानून घेवंक राजी जालो म्हूण जायतीं तरणाटीं चिंतलीं आनी थोड्योश्यो घडयो अदीक जिवचे आशेन अशें हांव करीन जाल्यार ही म्हाका लागून सारके वाटेंतल्यान घोडे कोडसरून पावतली. हे भाशेन म्हातारे पिरायेचेर हांव फकत नोस्ट आनी बिरमोद हाडटलो. आतां हांव घोडयेक मनशाचे खास्तींतलो सुटून पूण हांव जिवो आसूं वा मरूं म्हज्यान केन्नाच सोर पदवेदाराच्या हातांतलो सुटून जावचें ना. देखून म्हजो जीव दिवन म्हजे म्हातारे पिरायेचो मान हांव राखतलों आनी मानादीक आनी पवित्र कायद्या पासत खुशेन आनी उदारपणान बरें मरण मरूंक जाता म्हूण तरणाट्यांक हांव बरी देख दवरतलों. हीं उतरां म्हणून तो वळवळ्यांच्या जाग्यार नीट गेलो. थोडो वेळ आदीं ताचे ताय एकदम दयाळ आसलेले ते ताचे राखणदार हे ताचे उतरां उपरांत ओवचीत दारून जाले. कित्याक हें उलोवप तांकां सारकें पिशेपण दिसलें. मार फाराच्या बारान मोरचे आदीं तो वळवळ्यान त्या व्हडल्यान सुरस्कारलो. म्हज्यान मरणांतलो वाटावंक जाताना हांव म्हजे कुडीर मार फाराचे सगळे निश्ठूर गोश्ट सोंसता म्हूण पवित्र साणवाय बदलोलो सोर पदवेदार बरें साणो. पूण ताची हांव भोक्ती करतां देखून म्हजो आत्मो हे सगळे गोश्ट खुशालकायेन सोंसता. हे भाशेन ताणें आपलो प्राण सोडलो आनी आपल्या मरणा वरवीं न्हूच तरणाट्यांक पूण आपल्या राष्ट्राचे खूब खूब भावा भयणींक वर्तेपणाचो उगडास आनी काळजीदारपणाचो नमुनो ताणें दवरलो. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. खूब खूब सर्वेस्परां जाल्यात म्हजे दुस्मान. म्हजे विरुद्ध उप्रासतात ते अदीक अदीक चडटात. कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटा ताच्या देवाचो ताका आदार ना. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. पूण सर्वेस्परा म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजो दाळ. तूं म्हजो जैतीचो प्रकाश. तूंच म्हजी तकली उबारून दवरताय. सर्वेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारतां
आपल्या पवित्र पर्वतांतून तो जाप दिता. सोपाप सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. देखून आठ पोट्टां सुस्त न्हिदता आनी उठता, कित्याक सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. हजारांनी लोक म्हाका आतां वेडो घालूं, तरी हांव भियेना. सोपाप सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवान पयली आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटाक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नोंगरांत भितर सरून तेवशिला चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसुलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेतीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाचे झाडार चडलो, कित्याक जेजू त्या वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन देंवन ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी व्हडे खोशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकान गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावंक गेला मुरे तो. न्हीद उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घरांक थारोन आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तोर सांडलोलें तें सोडूंक आनी थारूंक मनशाच्या पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. वर्तेपणाचो उगडास आनी काळजीदारपणाचो नमुनो ताणें दवरलो. नियाळाक आदार. जो मनीस भोव वर्त्या देवाचेर पातयेता आनी आपलें जिवीत ताच्याच हातांत घालून जियेता, तो मनीस सुभागी. तो कसलेय परिस्थितीक फुडो करूंक तयार आसता, कित्याक ताचें जिवीत देव चलयता आनी देवाचे खोशेक तो उक्तो आसा. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत शाद्राक, मेसाक आनी आबेदनेगो हांणी भांगाराचे मुर्तीक बोजूंक साश्टांगी पडूंक नात, पूण जळट्या उज्यांत लासून मरूंक कबूल जाले आनी देवान तांकां वाटायले. आयच्या पयल्या वाचपान एलिजाराक राजाच्या हुकुमा प्रमाणे योदनाचें मांस खावंक बोळ करताले तेन्ना ताणें नाकारलें आनी वळवळ्यांच्या जाग्यार वचून मरणाक वेंग मारली. शुभ वर्तमानांत आयकता, जेजूक केन्नाच पळोवंक नासलोल्या 2 वसुलदार जाकेवान जेजूचो मोग अणभवून आपलें जिवीत बदल्लें. जांकां ताणें नागयलोलें तांकां चौपट परतून दिवंक आनी ताचे लागीं आसलोले गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो गरिबांक दिवंक थाराव घेतलो. तेगूय तरणाटें आनी एलिजार काळजीदारपणाचे नमुने जाले. क्रिस्तांवांक जायती पिडापाड, यात्निकांक मिसांवाच्या गांवांनी वावुरतल्यांक जिवेशी मारतात, इगर्जो मोडून उडयतात, तें आमी आयकतांव आनी पळयतांव. आमी भिवूंची न्हय, पूण काळजीदार जावया, एकवोट सांबाळुया, सोंसतेल्यांक आमचो तेंको
आनी सहकार दिवया. तेन्ना सोर पदवीदार देव आमचेय आदाराक येतलो आनी आमकां वाटायतलो. मागणें, आमच्या धर्मा पासत कठीण परिस्थितीक फुडो करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.